Hello, Sarita Oleta. Sarita. Yeah, how are you? Yeah, just received your parcel. Thank you so much for the gift. Okay, sure. Yeah, thank you. Yeah, bye bye. So, bike no gift आयला from Ravina Ribeiro. आता जस्ट उलयत आले ताका थँक्यू म्हणलें Thank आमी you. आनी पार्सल जस्ट ओपन करता हे पार्सल येयला आमी गिफ्ट ओपन केल्लें पळय तेजे मागीर रिसीव मागीर जाला. त्या खातीर आमी तेजेर इन्क्लूड करूंक नासलो सो पार्सल आमी ओपन करता तुमकां दाखयता आनी आमी आतां बसला पळय हांगा मातसो चड कम्फर्टेबल जाला असो दिसता मातसो फाटल्यान वयता हां एक इम्पॉर्टंट कितें तरी उलोवंक जाय म्हणून आमी बसला थँक्यू म्हणूंक जाय आनी सॉरी म्हणूंक जाय एक्चुअली खुबशे लोकांक आतां सॉरी म्हणटाले आमी मातसो तुमी होल्डार रावा तुमकां सॉरी म्हणूंक जाय बेजिकली तूं सगळ्याक सॉरी म्हणूंक जाय बेजिकली सरिताकूच सांगूंक जाय आसलें एक्चुअली चडशें म्हाका इतलें काय ना हांवें सांगला सॉरी ओ समज केलें न्ही काय उतना मेरा सॉरी ऐसे ही होता है तुका कितें सांगूंक जाय तें सांग हांव ओपन करता हांव करूं मरे ओपन काय तूं करता हांव करता. हां ओके हांव मायक धरता सो बायचो बर्थडे जालो न्हू एक्चुअली कित्याक सगळ्यांना उमेदीन रावल्ली बायच्या बर्थडे बायचे म्हणजे केन्ना बर्थडे येतलो आनी आमी आसतली सेलिब्रेशनाक म्हणून आतां कितें जालां ना ह्या दिसांनी चतुर्थी आसलो जस्ट बर्थडेचे पयलीं न्हय आमी खंय खंय वयताले सगळे विचारताले आमकां बर्थडे येता न्हू बायचे असं तसं आनी थोडे रिलेटीव आहा हांवें कपडे स्टीच करून दवरले जे कजन बीन असो खूब कमेंट येतालो पूण आमचो एक प्लॅन जालो एक्चुअली क्या हुआ मैं बताता हूँ ये सरिता का प्लान था जो भी हमने किया है ना एक्चुअली सरिता को बीच में आया मन में आया कि ये बर्थडे हम लोग ऑर्फनेज में करेंगे करके बोला अच्छा है ये अगर प्लान है तो मैं तो ऐसे बहुत खुश हुआ एक्चुअली ये सुन के तो इसका प्लान था ऑर्फनेज में करना है फर्स्ट बर्थडे करके मतलब बढ़िया है तो इसके हिसाब से हमने ऑर्फनेज में प्लान किया था तो अनाथ आश्रम में आम्ही ये केल्ले फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट केले दोन मरे दोन्ही साईड असं करून राहिला ओके सो ओपन करूया पयली एक्सप्लेनेशन हां ओपन करता मागीर आवाज येतलो खरो खरो म्हणून तेच खातीर मागीर हे करता क्या हुआ था मैं बताऊं एक्चुअली आमी केन्ना बर्थडेचे प्लॅनिंग स्टार्ट जाला न्हू तेन्ना सरिताचें मन आसलो हॉलान करया म्हणून फर्स्ट स्टार्टींग हय फर्स्ट बर्थडे आमी हॉलान बीन करया सगळ्याक आपोवया आनी सगळे उमेदीन आसले आनी सगळ्याक खबर आसलें कित्याक डेट तसो आहा बाय बंद जालो पळय टिचर्स डे सो सगळ्याक बाय डिफॉल्ट याद आसता सो ते खातीर सगळे कमेंट्सूय येताले प्लस आमी खंय वयताले अरे टिचर्स डे येता 5 तारीख न्हू बायचे बर्थडे असो तशें सगळे म्हणटाले हय सो एकाय एक उमेद आहले पयलीं आमी हॉलान करया म्हणून मागीर रिसंटली तुमकां खबर आसतलो हांव सांगता कितें जाला कित्याक प्लॅनूय चेंज केला तुमकां रिसंटली आमी हे घेतला प्लॉट घेतला थंय बरो व्हडलो इन्वेस्टमेंट गेला सो ते खातीर मातसो बजेटाचेय आमचो मातसो हल्ला ते खातीर सरिताय सगळें कॅल्कुलेट केलें सगळें पयला मागीर ते म्हणूंक लागले इतले बजेट ना न्हू तुमकां खबर आसतलो गोंयान एक बर्थडे सेलिब्रेट करताले अरावंड 3 लाख वयर वयता इजिली हॉल बीन करताले 3-4 फर्स्ट बर्थडे इज इक्वल टू एक मॅरेज सेरेमनी टायप सो इतले खर्च आसता ते खातीर तेणूच सगळें प्लॅन केला हे केला मागीर पयलें ना इतलें जावचें ना आमी एक काम करया आमी घरात करया असं हय हांवें सांगलां घरात करया बेजीक आमी केल्लें पळय डेकोरेशन तशें बारीकशें डेकोरेशन केल्या आनी मागीर आमच्यो दिदीक आपोवया आईक भाई बीन आपोवन हांगा केक कटिंग करया हो म्हाजो प्लॅन आसलो म्हाका 3-4 लाख इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास उतना दम नहीं था अभी सिंपल हांव कितें आहा सिंपल केन्ना आसता न्हू दिल खोल के खर्च करता हूँ इस टाइम पे क्योंकि उधर बहुत बड़ा अमाउंट हमने डाला हुआ था इन्वेस्टमेंट तो अचानक विदीन 1 मंथाचे भितर बर्थडे येयला सो इतले इन्वेस्टमेंट हांगा जावपाचें नासलो सो खातीर हांवें ताका सांगलेलें घरा करया हय पॉसिबलूच नासलें घरात करया म्हणून सो मागीर थोडे दीस गेले आमी मायंडसेट केला की घरात करया तेच्या पयलीं सुद्दां तो म्हणटालो बायक आतां कांयच कळना न्हू फर्स्ट मागीर कळटा ना एक्चुअल पळय लॉजीक पळयत न्हू पप्पी एक्चुअली पळय एक कितें आसता एक अटॅचमेंट आसता लोकांचे एक इमोशन्स आसता आनी एक मेमरी आसता लोक ते खातीर करता बर्थडे करूंक जाय एक्चुअली पूण एक लॉजिकान पळयत जाल्यार एक्चुअली ताका काय खबर ना आमी आमच्या लागून आमी बर्थडे करता पूण बेबीक काय खबर आसना न्हू फर्स्ट बर्थडे काय कळना सो दॅट इज डिफरंट थिंग टोटली डिफरंट आमी बिकॉज ऑफ दीस आमी प्लॅन केल्ले घरा करतले म्हणून ओके सो मागीर कितें जालां आमी माइंडसेट केला कि बाबा घर पे ही करेंगे जो भी छोटा मोटा हमारा फैमिली के अंदर करेंगे यो माइंडसेट आसलो हय सो थोड़े दीस मागीर एका कितें जाला खबर ना सरिता को क्या हुआ पता नहीं ये मुझे बोलने लगे अगर हम लोग घर पे ही कर रहे हैं
तो घर पे भी नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे अनाथ आश्रम में. घरा करयात नाका कित्याक कोणाक आपयना जाल्यार म्हाका बर्थडे नाका घरा, आमी ऑर्फनेजांक करया, अनाथ आश्रम में जो भी करना है उधर करूं. हांव तें आयकून आनी खुश जालो. आमची सगळी भुरगीं आसता पळय, सगळी आमची रिलेटिव्ह फ्रेंड ती सगळी बर्थडे पार्टी वयता, एन्जॉय करता न्हू. तेंकां बाबड्यांक ते असता न्हू. तेका हेजें मन जालें करया म्हणून हांवें ओके तुवें चिंतला जाल्यार बेस्ट. तुका जाय तितलें कितें दिवंक जाय, कितें करूंक जाय सर्च कर, खंय तुका नंबर कसो कितें करूंक जाय, टर्म एंड कंडिशन आनी खंयचो आश्रम तुका सिलेक्ट करूंक जाय तूं कर, फायंड आउट कर आनी मागीर म्हाका सांग. या आमी एक दीस वचून सगळें शॉपिंग करून हाडया आनी तांकां कितें दिवपाचें तें दिवया. हांवें ताका सांगलां. तेणेन दीदी, सुजत दीदी, सोनी दीदी तेंच्यांनी डिस्कस केला आनी खंय खंय फायंड आउट केलें आनी फायनल केला. सो इस हिसाब से हमारा बर्थडे का प्लॅनिंग हुआ. मागीर एक्चुअली आमी घरा डेकोरेशन केल्लें पळय तेंय कॅन्सल केल्लें आमी. तेंय आमचें कांयच प्लॅन आसलो. आमचें फक्त एकूच प्लॅन आसलो, सुबह उठेंगे, इसको सेरेमनी होता है घर का, जो चोरमिले घालता पळय, कितें म्हणटा तेका, हय चोरमिले घालता, कितें हे बीन करता तें करपाचें. हांगासून सोमतो बॉक्स व्हरपाचें, ऑर्फनेज वचपाचें, थंय केक कटींग करपाचें, येवन काबार करपाचें नासलें. सो असो आमचो एक्चुअली प्लॅन जाल्लो. ते खातीर आमी कोणाक इनवायट करूंक ना, कोणाक सांगूंक ना. इवन म्हाका चड हे दिसलें पळय खुबशे क्लोज रिलेटीव आहा, सरिताचे आसूं, आमचे माई ताई आसूं, खुबशे कोणाक सांगूंक ना. सगळे इतले अटॅच्ड आहा, तांकां सांगिनासतना लोक येवपी तसले आसले. पूण ह्या फावटी कितें आसता, फर्स्ट बर्थडे न्हू, इनवायट करचेच पडटा. आमी तांकां कोणाक सांगूंक माईन आमकां सरप्रायज केला. ताका आमी सांगूंक नासलें. ताई माई बीन ते आमकां हय ताई माई ते बीन आमकां म्हणजे कितें बारीकशे इव्हेंट आसूं ते इवन हांगा रावताले, आमकां हेल्प करताले सगळे. सो तांकां सुद्दां आमी सांगूंक नासलें. ते दीस मायन सरप्रायज केला मरे. अचानक आयले. हय मावसो माई आनी किर्ती बीन सरप्रायज केले येवन. ते बरें दिसलें आनी मातसो वायटूय दिसलें. आमी तांकां सांगूंक ना तेच खातीर. सो आमकां असो दिसलें की आनी ताई येवंक ना, पूण ताईक बीन असो हेजे सायडीसून सगळे रिलेटिव्हाक ह्याच खातीर बिकॉज ऑफ दीस आमचो प्लॅन आमी कोणाक तुमकां घरा सुद्दां आमच्या करपाचें म्हणल्यार कांयच ना. आदल्या रातचेर सोनीदीक सांगलें कोणूय आहा जाल्यार मातशें आमी हांवें एक्चुअली कितें सगळें हाडलेल्या पेक्षा घरा जाल्या पेक्षा बरोवन बीन लायल्यार नॉर्मल करतलें म्हणून. मागीर चिंतलें थंय आमी व्हिडिओ कांयच करचे ना, कांयच ना. एक फर्स्ट बर्थडे केला असो यादीक कहो म्हणून आमी एक धाकटुलें सेलिब्रेशन केलें. तेन्ना अचानकशें जालें आनी घरा आमी डेकोरेशन केलें तेजे प्लॅन सांगता. एक दिन पहले तक ये बॅनर आनी जे तुमी डेकोरेशन बीन पळयला पळय कांयच प्लॅन नासलो. मागीर कितें जालां, हांवें ताका सांगलां अरे आमी ऑर्फनेज वयता, ओके आतां सोनी दीदीक आपयतलो, आतां दीदी येतले, मागीर सकयल आमचे नेबर आसा आंटी, प्लस हांगा भाई भाभी बीन येता, आई बीन आसा. सो एटलिस्ट जातात 15-20 जण तरी जाता. सो ते येतले, आमी ऑर्फनेजा वयता. सो तांकां आमी तसोच रिटर्न करया, बरें दिसचें ना. सो ते खातीर हांवें चिंतलें एक काम करया, बारीकशें कितें तरी घरा सुद्दां जेवण करया नाका, एक कितें तरी ऑर्डर करया आनी हांगाच एक केक कटींग करया आनी हे करया. आमी इवन बॅकड्रॉप आहा पळय ते सुद्दां आमी प्लॅन करूंक नासलो, बॅकड्रॉप घालया म्हणून कितें तरी. हांवें ताका सांगलेलो बलून हाडया, आमी नॉर्मल हँग करता, तुमी ऑर्डर केल्लेले ते टुथाचे आमी केल्ले पळय तसोच, लिटरली तसोच म्हाजो प्लॅन आसलो. वो ऐसे हैंग करेंगे, बेबी को बिठाएंगे, केक कट करेंगे और ख़त्म करेंगे लिटरली. मागीर तेंच्यांनीच प्लॅन केला ना, बरें दिसचें ना, मातसो मेमरी तरी आसूंक जाय. ते खातीर एणेन सुजत दीदी आनी सोनी दीदीन तेंच्यांनी कितें प्लॅन केला आनी ऑन द स्पॉट एक पयलींचो आमचो तो कोण रे तो तुजे बेबी शवराक ताणें डेकोरेट केलं, ताका आमी रिच आउट केला एक दीस पयलीं. तेजो फोन लागूंक नासलो. मागीर आमी कोणाक आपोवया, 2-3 नंबर घेतला, तांकांय बुकींग आसलें. मागीर सोनी दीदीक कॉन्टेक्ट केला हाणेन, असो असो सिच्युएशन आहा, कितें करया. तेणेन आपले रिलेटीव नेबर कोण तरी तो डेकोरेशन करता, तेणेन आमकां ऑन द स्पॉट येवन बरो डेकोरेशन करून दिला. आनी बॅनर फाटले, बॅनर दीदीन लास्ट डेन प्रिंट करून हाडला. 2 वरां पयलीं तो बॅनर आमी उलयता पळय ते कृष्णाचे बॅनर तुमी पळयला हय, लेफ्ट सायडीक लायल्लो तो, लेफ्ट सायडीक फाटल्यान लागला पळय
थंय दाखवू शकता शंकर दाखयतलो तुमकां फाटल्यान खंय हो बॅनराच्या आजून आसा लास्ट मिनटाक प्रिंटे म्हणून म्हाका फोटो घेवन आले लास्ट दोनूय सायडीक सेम फोटो घातला हो बॅनर सुद्धा आम्ही लास्ट 2 वरांनी आम्ही प्रिंट केला त्यामुळे कितें फोटो सुद्धा सिलेक्ट करपाक टाइम नासलो खंयचे धाडला एक आमचो आसलो फ्रेंड सो तेणेन बरो प्रिंट करून डिझायन करून हाडून थँक्यू तेका सगळें आनी इवन केकीचें म्हजें तशेंच जालें हांवें केक ऑन द स्पॉट दिला आनी म्हाका तेणें थँक्यू तेका नाव कितें द फेरी टेल इंस्टा आसा इंस्टाचेर आमी एक बारीकशे सावट आवटूय करतले हितून कित्याक आमी व्हिडिओचेर गडबडीन करूंक ना ते केक मेकर आहा पळय काय बरे केक डेकोरेशन केल्ले पळय द फेरी टेल म्हणून इंस्टाचेर तुमी सर्च आउट करूंक शकता तेका अंकिता म्हणून आसतले चेडूं काय बरें केक डेकोरेशन करता बरें आवडलें एक्चुअली आनी एक इम्पॉर्टंट आमचें डेकोरेशन केल्लो तो भाव पळय निखिल दिसता मरे निखिल तेका आमी एक्चुअली सावट आउट दिवपाचें आसलें ते व्हिडिओचेर आमी विसरलेले सो निखिल सॉरी बट हय तुमी तेका रीच आउट करूंक शकता तेजे नंबर सपोज गावता न्हू हांगा घालता तो बर्थडे डेकोरेशन बीन करता बरो केल्लो आनी बजेटान सारको बजेटान आनी ते बजेटाचे सोड तो येयलो तो रातचे सांगून येयलो ऑन द स्पॉट रातचे सांगलेले फाल्यां सकाळी आमकां जाय डायरेक्ट पावलो आनी करून दिला आमी सगळे तेन्ना ते प्रिंट काडून ऑन द स्पॉट घेतले खंय मदीं हॅपी बर्थडे आसला की दुसऱ्या दिसा हॉलिडे आसले कित्याक टिचर्स डेचे आनी ईदूय आसले म्हणून सगळं तेन्ना खंय ते कोणाक प्रिंट दिले पळय तेन्ना हाडून भायर दवरलेले खंय तशें सगळें जाल्लें आमचो अनप्लॅन बरो प्लॅन कसो जाल्लेलो भशेन जालो बर्थडे एक्चुअली तुमी ते बर्थडेचे व्हिडिओ पळय खूब जाणांक मातशें वायट दिसलें आसलें आमी सांगूं ना म्हणून सो तेच खातीर एक्चुअली तुमी पळयत जाल्यार व्हिडिओ बीन तुमी पळयत न्हू तुमकां असं दिसतलें की प्रॉपर प्लॅन करून केला म्हणून पूण ते आमकां सोनी दीदीक आनी सुजात दीदीक खबर आहा कसो कितें प्लॅन केला ते कळ्ळें सो इवन आमी कितें ना जेवणाचे कितें ऑर्डर दिल्ले पळय थोडेच दिले की आमच्या पुरतें आनी थोडी अचानकशी पावली पळय सरप्रायज दिवपाक आनी अर्दी डायरेक्टली येयल्ली पळय तेंच्या खातीर मागीर आमी परत इवन हॉटेलान फोन करून आनीक मागयले आनी वेज नॉन वेजाचे बरो हे जाला एक्चुअली आमी आसले पळय एज पर आमचे कॅल्क्युलेशन एक 10-15 लोग रहेंगे आमी कोणाक जावना 2 किलो बिरयानी किया था उसमें थोड़ा बहुत करके करेंगे अरे पहुंचे इधर पहुंचने के वेज मैक्सिमम लोग वेज थे फिर से वेज करना पड़ा ऑन द स्पॉट पावली न्हू तशें जालें न्हू हय सो ह्यो सगळे आसले हो सगळें एक्सप्लेन करपाचें मेन मोटो कितें आहा जाणा एक्सपेक्टेशन लोकांचे आसले प्लस आमचे रिलेटीव फ्रेंड्साचे आसलो की आमकां सांगूंक ना म्हणून आमकां सांगतले म्हणून खूब जाणां कॉल करून सुद्दां विचारता बाबा आमकां बर्थडेक सांगूं ना कित्याक सांगूं ना अर्द्या जाणांनी म्हाका स्पेशल म्हणटा फोन केला मुद्दाम पूण अशें कितें जालें काय तुमी बर्थडे कित्याक लागून म्हणजे अशें म्हाकाय बरें दिसलें एक्चुअली मुद्दाम म्हाका फोन करून सांगलें आनी अर्द्या जाणां मुद्दाम येयली ती सुद्दां म्हणजे अशें कित्याक अशें कोण आपले आसता ते डायरेक्ट येताय आनी म्हणजे अशें कॉलूय करता न्हू म्हणजे कित्याक लागून तुमी सेलिब्रेट करना कितें प्रॉब्लम बीन जालो काय म्हणून हांवें जाल्यार ना अशें ते अशें आसलें म्हणून आमी करूना म्हणून बारीकशें शॉर्ट फॉर्म हय सो ह्यो प्लॅन आसलो सगळ्याक परत एकदा कोणाक आपोवंक जाय आसलें आपोवंक ना आमी सगळ्याक सॉरी म्हणटा पूण करया बर्थडे तो मैं करूंगा बर्थडे करतले अच्छा करेंगे कभी केन्ना करता रे आतां सेकंड थर्ड बीन नॉन वेज करता जाल्यार आतां ताका सारकें कळटलें सगळ्याक 5th बर्थडे बरो करपाचो आमी 5th बर्थडे बरो करया इनवायट सगळे व्हिडिओचेर एक वीक पयलीं तुमकां व्हिडिओचेर कार्ड धाडटा तुमकां सगळे येवपाचे मागीर करया भगवान अगर सब कुछ अच्छा रखेगा तो अच्छा बर्थडे करेंगे सगळ्याक इनवायट करतलो ओके सो हो आसलो आमचो बारीकसो एक्सप्लेनेशन आमी कित्याक कोणाक इनवायट करूंक ना कित्याक करूना बर्थडे आमी हय आनी कोण येयल्ले आमकां हेल्पाक दीदीक बीन आनी कोणें तो आमचे डेकोरेटर निखिल आसूं ते अंकिता मरे अंकिता ऑन द स्पॉट केक ऑन द स्पॉट डेकोरेशन तेका बीन समाधान अरे बिग साऊट आतां तुमी बॅनर पळयला पळय तेणेन प्रिंट हाडून दिला तो समाधान म्हणून एकटो आमचो फ्रेंड आसा तो आनी हॉटेल रोहीत तुमी चिंतूंक शकता राव तुमकां आनी सांगता तोय पळयत जाल्यार व्हिडिओ तो गाळ्यो मारतलो एक्चुअली कित्याक सांगता तेजे कडेसून आमी बर्थडेचे प्रिंट काडून दिलो तेणेन आमचो फ्रेंड एक्चुअली सगळे इव्हेंटाक येता ती आनी तेजे मिसेस आमी तांकां इनवायट करता बारीक कितें आसूं तांकां इनवायट करता बर्थडेक तोच आमकां प्रिंट हाडून दिला पूण ताका आमी इनवायट करूंक ना बिकॉज ताका आमी करीत जाल्यार तेजे बरोबर आनी आसा थंय म्हणजे कितें जातालें ना हांवें कित्याक मयेन सांगूना कोणाक
एकट्याक सांगलें एकट्याक वायट दिसा आनी म्हाजी केस सगळीच म्हाजी. सो म्हाका अशें प्रश्न आसले की बाबा एकट्याक सांगलें की एकट्याक सांगूना तें तेणें कोणाक सांगूं नासलें बर्थडेक अशें प्लॅन आसलो. सो ते खातीर हांवें फक्त दीदी दोग जाण दीदी आसले, जिजू आनी आई आयले सायड आनी आमी इतलेच आसले आनी आमचे नेबर लिना बीन आमचे तेच आसले. तितलेच आमी हे केला बर्थडे सेलिब्रेट केला. ओके सो हो आसलो आमचो एक एक्सप्लेनेशन. सॉरी सगळ्याक आनी थँक्यू सो मच. तुम्ही भर के खूप जाणांनी कमेंट केला आनी कोणा रिप्लाय दिवना, कोणाक पावूंकय ना रिप्लाय दिवपाक, पण तरी सुद्दां विडियो थ्रू तुमकां सगळ्यांक थँक्यू सो मच. थ्रू सुद्दां. अरे गिफ्ट ओपन करता. हय गिफ्ट ओपन करा. बायक न्हू हे आमच्या एक विवरानूच धाडला. हय येयला स्पेशल मुंबयसून मरे. मुंबयसून येयला. इन्स्टाचेर म्हाका मेसेज करून आपूण बर्थडेक पावना, बायक पळोवंकय पावना आनी इन्स्टाचेर म्हाज्यान एड्रेस घेवन धाडला स्पेशली. ते म्हणाले आपूण नेक्स्ट टायम केन्ना येतले पळय तेन्ना बायक स्पेशली मेळटा म्हणून. असं केन्ना जाता न्हू आनी तेन्ना आनी चड फील जाता. लोक इतले हे करता, केअर करता आनी आमी तांकां इन्वायट सुद्दां करूंक पावोंक ना. ते खातीर आमकां चड फील जाता. तर तुमी पळया मुंबई से इन्होंने स्पेशल गिफ्ट लेके उसको कोरियर करके भेजा हमारे ऑफिस के एड्रेस में. सो कोरियर करून स्पेशल धाडला. येता येता ते एक सेपरेट म्हणून कोरियर करून धाडला. ते एक मातशें वेगळें न्हू. तेच. ओके सो दाखयता तुमकां दाखयता रावा कितें धाडला तेंच्यांनी. पास ओपन करता. नांव सांगलां न्हू हेंचें. रविना रिपेरो. हय थँक्यू आ बायक थ्रू सुद्दां थँक्यू. वा कपडो दिसता. हय वा अरे फुल सेट आहा. हे बीन शूज बीन. वाव काय बरो ड्रेस. हो एक ड्रेस. कितले ड्रेस आहा? दोन. बरो दिसता ते. बेल्ट बीन आहा. सारखे हॅप्पी जातले बेल्टांक ओडूंक गावतले म्हणून. दोन ड्रेस आहा. दोन ड्रेस धाडले तेंच्यांनी. वाव होय बरो दिसता. हा वयश बरो आहा सामको खूप आवडलो म्हाका. दोन्ही बरो आहा. आनी त्याच्या वांगडा शूजय धाडल्या. आवय सारखे क्यूट दिसता पळय. बरे पिंकीश पीच पिंक आनी पीच पिंक डायमंड शायनिंग येता न्हू. बरे आहा. इल्लोशे सारखे जातले बायचे सायज. एक्झॅक्टली सेम सायज शूज हाडला आमी. सेम सायजाचे. सेम. बरें थँक्यू. घालता तुमकां मागीर व्हिडिओ धाडटा. एक तर व्हिडिओ करतलेच ना आमी. सो अशें आसता खूब जाणां गिफ्ट दिता न्हू. मागीर केन्ना केन्ना ताका घालता आमी खंय खंय वयता तेन्ना कपड्याचे. हे पूण मातशें व्हडलें आसा पण घालतलें हांव मागीर ताका तेन्ना जातकीर. सो थँक्यू सो मच ह्या गिफ्टा खातीर. मुद्दम धाडला म्हणून. ओके सो हो आसलो एक बारीकसो एक्सप्लेनेशन. सॉरी अगेन एंड थँक्यू सो मच सगळ्याक. असोच तुमी सपोर्ट करीत रावपाचे बायचे. असोच जर्नी तुमी फॉलो करता पळय तेच जर्नी फॉलो करीत रावपाचे. छोटे से लेके बड़े होने तक सब लोग मिलके हम लोग बेबी को देख रहे साथ में. कितना जल्दी बड़ा हो गए. अर्ध्यान कमेंट सुद्दां इवन केला की कांयच कळना न्हू इतले बेगीन वर्स जालें. आमकांच कळना. आमकां अशें आजून धाकटूच काय दिसता. म्हाका तरी असं दिसता एक काल काय पयर हांव ताका असं धरून भोंवडायतालो. आतां ते दिदी म्हणटा पळय आमचे सुजेत दिदी म्हणटा घडी जाली घडी जाली म्हणटा दिदी म्हणटा घडी जाली. खरें कितले फास्ट जाता 1 year. आतां उलोवपाक लागले. आज तरी सॉंग म्हणटाले ते कितें तो म्हणटाले सांग. आपल्या कपाडांतले कपडे काडटा नेक्स्ट टायम केन्ना केन्ना सॉंग म्हणटाले पळय तेन्ना तुमकां शूट करून रील घालता. ऑफिसान वचपाचें आसलें पळय तेजो आज आनी म्हणटा हांव दुसरो लावलो. सो ओके सॉरी बिग सॉरी. बिग थँक्यू म्हणटा पळय त्या बिग सॉरी सगळ्यांक. येस सगळ्यांना उमेदीन आसले पळय तेंचें मातशें मन मातशें वायट दीस आसतले म्हणून सॉरी.